साखळी खण वाठारांतल्यान विर्डी साखळेचो रस्तो वयता। रस्त्या कुशीची माती नेमल्या, देखून झाडां हुमटावन पडल्यात। ह्या मार्गावयल्यान प्रवास करतल्यांनी सांबाळून वचचें। तेच बरोबर सरकारान ह्या रस्त्या कडेन गंभीरतायेन पळोवचें, नगराध्यक्षान उलो मारला। साखळेच्या खण वाठारांतलो विर्डी साखळी मजगतीचो हो रस्तो। आतांचे घटकेक हांगा रस्त्या कुशीची कांय झाडां कोसळिल्लीं दिश्टी पडटात। माती मोव जाल्ल्यान ती हुमटल्यात। दिसाच्या वेळारय हो धोको लक्षांत येना। रातच्या वेळार अपघात जावं येता। 3 वर्सां आदीं प्रशासनाक तशी सुचोवणी दिल्ली, पूण आडनदर केल्ल्यान आतां भंय निर्माण जाला। गोवा 365च्या माध्यमांतल्यान थळाव्यांनी ते कडेन लक्ष ओडलां। पळयात राजेश सावळ आनी व्यंकटेश देसाई कितें सांगपाक सोदतात ते। पयला आसतलें आमी विर्डी साखळे ह्या मार्गार उबे आसा, ज्या जाग्यार 6 तारखेर लेट टायम झाड कोसळून रोड कोलॅप्स जाल्लो सिच्युएशन आमी तुमकां क्लिपींग दाखयल्लें आसा। तुमकां सांगता 3 वर्सां पयलीं अशाच तुमच्या एक मिडिया चॅनलाचेर आमी येयल्ले। आमी गव्हर्मेंटाक आनी ऑथॉरिटींक अलर्ट केल्ले की हे जो मार्ग आसा जवळ जवळ 1 to 1.5 किलोमिटर आसतलो, ह्या मार्गार एक सामकें डेंजर सिच्युएशन फ्युचरान अरायज जातलें। ही झाडां कोसळटली, ही माती कोसळटली आनी केन्ना तरी एखाद्याचो प्राण हांगा वचूंक शकता। हें आमी 3 वर्सां पयलीं अलर्ट केल्लो आनी आज तुमी पळयता की असो इन्सिडंट जाल्लो आसा। फक्त देवाची कृपा की हांगा कांय इन्सिडंट कोणाचें लायफ वचूंक ना। इन फ्युचर हें सुद्दां अरायज जावं शकता, कारण अजुनूय तुमी पळयतले वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ही झाडां कोसळपाच्या मार्गार अजुनूय आसा। अजुनूय रोड अर्दो तरी कोसळटलो असो आमचो प्रेडिक्शन आसा, कारण हें सिच्युएशन सामकें डेंजर आसा। तितून करून गव्हर्मेंटान जे पावसाचे रेड अलर्ट दिल्लें आसा, ह्या पावसाक लागून आनिकूय सिच्युएशन बॅड जाल्लेलें आसा आनी हें कोसळपाचे मार्गार आसा। म्हणजे साखळेच्या लोकांक आनी टोटल ट्रॅव्हलर्स जे वेगवेगळ्या गांवांतले आसतले तांकां एक रेड अलर्ट अशी हांव दितां की ह्या रस्त्याचेर तुमी ट्रॅव्हल करता आसतना प्लीज स्लो येवचें आनी पळोवन चलोवची, कारण हें सिच्युएशन सबंद मायनिंग रोडाक क्रिएट जाल्लेलें आसा। साखळे आनी विड्डी म्हणटना आमचे सच्चे येणे जाणे आसा। आमी 1991 हांव पंच आसलो हांगासर, तेन्ना माननीय माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हेच्या नदरेक हाडून दिल्लें आनी तेन्ना हांगासून पायपलायन दिवपाक आमकां हांगासर हाडिल्ले आसले। तेन्नाच्यान आमी सुद्दां प्रयत्न करता की आमकां एक प्रॉपर रस्तो लोकांचे आनी आमचे आतां हो रस्तो साखळे पुरतो विड्डे पुरतोच उरलो ना, कारण हांगासून पणजेचे कामगार वचपी आसा, खूब जाण वचपी आसा। तेंचे हे लक्षान हितूर सरकारान जातीन लक्ष घालून हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक सुद्दां हितूर लक्ष घालून हे डेंजर स्थिती जाल्ली आसा ती तेजेर विचार करचो हें अशें हांव म्हाज्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।